we should congratulate Tanisha because she was one among the few participants from India who participated in the Olympics. Goa is a small state and having a player from Goa representing India was a huge welcome step. As far as badminton is concerned, the associations have been trying their best, but it's also important that badminton is a sport where the parents' involvement is very, very critical. आम्ही मरे म्हणजे ऑलिम्पिका खातीरच तयारी करपाक जाय. आम्ही म्हणजे ऑलिम्पिक किंवा नॅशनल गेम्स हाज्या खातीर तयारी करिना. आम्ही सायड बाय सायड जाता जाल्यार जालें हो एटिट्यूड बंद करून वी वॉन्ट टू प्रिपेअर्ड स्पेशली ह्या भुरग्यांक आमी नॅशनल गेम्सान खेळटले, ह्या भुरग्यांक आमी ऑलिम्पिकाक धाडटले. ही जर तयारी केली दॅन ओन्ली इट इज पॉसिबल, अदरवायज नॉट. आणि त्या पद्दतीन तांकां रिलॅक्सेशन इन द स्टडीज बाकीच्या सगळ्यांक दिवन only we want to prepare for that. Those who are having the interest in particular games will start preparing on the particular games only so that they can go at a national level आणि वेगळ्या वेगळ्या स्पोर्ट्सांत जर आमचे भुरगे फुडें सरले जाल्यार आमकां सांखळेचें नांव वयर सरतलें आनी आमच्या स्टेटीचें बी. कारण स्पोर्ट्स हो नुसतो एक प्रकार नासून तेतून तुजी स्पिरीट वाडयता, नॅशनॅलिटी किंवा स्टेटचो अभिमान आपल्या गांवाचो अभिमानूय तितून येता. आमकांय बरें दिसता की आमचो भुरगो फुडें कसो गेलो, स्टेट लेवलार गेलो, नॅशनल लेवल गेलो.